बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वस्पोर तुमचे सोफी आसूं. ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता आत्म्यांक लुइजिना क्रास्ट आमचे भयणी खातीर देवान तिची काकलूत करून साश्टींक विसो तिका फावो करूंक तिचे खातीर मागुया. जोन दिसा निमतान आयच्या दिसाक आमी मागता केविन रिबेरो ताचे खातीर मागतना ताचो उगडास करतना दुसरी आमची भावां भयणां आपलो जोन दीस मनयतात, काजाराचे वरस मनयतात. तांकां सगल्यांक देवान आपल्या उबोट आशिर्वादान भरून कुडी आत्म्याची कालचा मनाची भलायकी तांकां फावो करूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेतार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान चारून सांगता मना चिंतून तोंडान चारून वायट दारुणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सद्वां घेवन सदांच सांगवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पत्वेता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार धरूं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायल्यांक तूंच तें कोनवाळायेन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातोक सोडून नितळ निर्मळ जीण जिवंक आमकां करपा दी आनी खुशेन उर्बेवंत भावार्थान गोट आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी थीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेराम्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्विस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें कालीस सोर्वेस्पोराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. ओरोनांतल्या सुकलेलें तोंड कशें तो, बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात.
ओरोण्यांत सुक्या खोड्ड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पालां उदकान पावयतल्या वालाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पोटोच ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पांचवी. पावस नासलेल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदीच रावना. कालीज म्हणल्यार सगल्या वन घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक थावे. हांव सर्वेस्पोर जण एकल्याच्या काळजाचो थाव घेता. अंतस्करणान हांवूच विस्कुटावन पळयतां आनी जण एकल्याच्या कोन्या आनी वावराच्या फळां प्रमाणे मोजोरी दिता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नोश्त्याची बूद घेवन चलना वो पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. व्हांवत्या वालाचे देगेक लायलेल्या रुखाक खाला प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस. सगल्यो ताच्यो कोण्यो सुफोल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नोश्त्या मनशाचें अशें न्हय. दुबावीण अशें न्हय. तें कोण जाणय. वाऱ्यान उबून वेतात तसलें पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नोश्त्याची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक सांगलें. कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो थांबोन आसतना तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हड दबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच सवणांनी भरून ताच्या दारवंट्याशी पडलोलो आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताचीं चवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें. तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्राहमाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एकबोटांत आटे विटे भुगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक ताणें पयस ताकून देखले आनी अशी बोब मारली. अब्राहम बाबा, मुजे चुरचुरे दूर. आपल्या बोटांची तेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजाराक धाड. कित्याक ह्या उच्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या,
तुज्या जिवितांत तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कोर. म्हणटोच आतां तुका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदताय जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण तुवें ताकून हांगा येवंक सोदताय जाल्यार जायना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायलोलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें तर बापा, ताका म्हज्या बापाच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात. हे व्हडवड्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें ताका शिटकावचें. पूण अब्राहमान ताका सांगलें, ताका मोइसेस आनी प्रवादी आसात, ताचें ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्राहमान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकना जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून ताच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. प्रतिच्या भक्तीनो सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. देवाच्या उतराक आमी जाबाब दिला आनी दुबावा विरेंत हो जाबाब एके भाशेन आमकां सदांच देवाचेर विस्वास धरून जिवंक आपयता. जो कोण सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो आपल्या जिवितान सांडोना, तो आपल्या जिवितान हारोना, पूण सदांच देवाचें बरेंपण आपल्या जिवितांत अनुभवता. फुडें काळाव जाता पूण झेरूल ताका देवाचें बरेंपण आपल्या जिवितान अनुभवूंक मेळटा. ह्या जाबाबाचेर नियाळ करूंक बाबा आपली आयचीं दोनूय वाचपां तुका म्हाका आपयतात. पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप तें. थंयसर जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव पोरचे कडेन उलोवन लोकांक असो संदेश दिवन 2 तरांच्या मनशांची खबर सांगता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता आनी जो मनीस देवाचेर विस्वास दवरिना पूण मनशांचेर दवरता, तांच्या जिविताची गोत कितें जाता, तांच्या जिविताचो शेवट कसलो जाता तें ह्या पयल्या वाचपान सांगलां. जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता, मनशाच्या आदाराचेर पात येता, जाचें काळीज सर्वेस्परा देवा साकून पयस आसा, ताचें जिवीत ओरोण्यांतल्या सुकलेल्या तोंडा सारकें. थंयसर ओरोण्यांत तें सुकतलें कोड्ड्या जाग्यार थंयसर जीव ना, 5वें जिवीत ना. थंयसर सगळे तरेची दूख आसा. थंयसर ह्या झाडां पेडांची मुळां सारकीं खोल जमनींत वचनात. ताचें जिवीत सुकें जाल्लें आसा, मेलोलें कशें जिवीत जाता. हें उदाहरण एग्जाम्पल ही देख सर्वेस्पर देव जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं आमकां दिता. जाल्यार दुसरे वाटेन तोच सर्वेस्पर देव आमकां उगडास करून म्हणटा, जो कोण सर्वेस्पराचेर पात येता, जो कोण सर्वेस्पराचो आदार घेवन चलता, जो कोण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता, ताचें जिवीत सुफोड जिवीत, ताचें जिवीत बरेपणान भरलेलें जिवीत, ताचें जिवीत सदांच रुसरुशीत आनी 5वें ताचें जिवीत. कित्याक ताच्या जिविताची पाळां मुळां सर्वेस्पराच्यान खोल रिगलोलीं आसात आनी तातूंतल्यान तो आपल्या जिविताक घोटाय घेता आनी असल्या मनशांचेर आशिर्वाद आसा म्हूण हाचो उगडास केला. हाच्या शुभ वर्तमानांत भावंडीनो 2 मनशांची खबर नव्यान आमचे मुखार दवरल्या. 2 मनशांचें उदाहरण दिलां. एके वाटेन तो गिरेस्त मनीस आसा जाल्यार दुसरे वाटेन लाजार जो भिकारी आसा. आनी दोगूय मनीस एकलो आपणाचेर पात येतालो ताचो शेवट कितें, आनी दुसरो देवाचेर विस्वास धरून जियेतालो
ताचे जिविताचो शेवट कितें जालो ते वपारींत हे आमकां शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळां. गिरेस्त मनीस थंयसर लाजराचे चुरचुरे ताणें केले नात. बरें करूंक जातालें तें लाजरा सरशें ताणें करूंक ना. आपणाचेरूच तो पातयेलो. आपणाच्या बाराबरच्यान घेवन जेवण खाण करतालो. व्हडलीं व्हडलीं नाजूक आंगोसरां न्हेसतालो. पूण बरें कितें करूंक जाय आसलें लाजरा सरशें तें ताणें करूंक ना. आनी देखून हें शुभ वर्तमान आमकां सांगता तो मेल्या उपरांत सरळ तो एमकोणांत पावता. तो सासणाच्या उज्यांत थंयसर आसा. जाल्यार लाजार जो दीस रात ताच्या दारां सरशें बसून आसतालो. दुबावना एके वाटेन देवाचेर पातयेतालो. देवाचेर विस्वासून तो आसलो आनी देवाचेर पातयेनूच हो गिरेस्त मनीस आपल्याक कितें तरी जेवण खाण दितलो असली ताची आस आसलोली. पूण देवाचेर विस्वास दवरलेल्या कारणान जोरी हो गिरेस्त मनीस ताका कांयच दिना. देवाचेर विस्वास दवरून जियेतल्या लाजराक शुभ वर्तमान सांगता तो मेले उपरांत ताका व्हरून अब्रामाच्या गोपांत दिलो. सासणाचें सूख ताका भोगूंक मेळ्ळें. हो सुर्गीचो आशिर्वाद लाजराक भोगूंक मेळ्ळो. भवमडीनो सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवतात ती खरेंच भागी. दुबावना दिसा दिसपटी जिवितांत आमच्या जायतें कितें भोगूंक पडटा जाल्यार कोश्टां त्रासांतल्यान देवाचेर विस्वास धरून जिवंक तुका म्हाका देवाचें उतर आयच्या दिसाक उगडास करता. सर्वेस्पराचेर विस्वास धरून जियेतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराचेर विस्वास धरून जियेतात तांकां सदांच देवाचो आशिर्वाद आसा. देवाचें बरेंपण आसा. देखून आज हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना सदांच देवाचेर विस्वास धरून जियोया. देवाचेर पातयेवया. देवाक आमच्या जिविताचो माज करुया आनी ताच्यांतल्यान ही गोठाय घेवन आमचें जिवीत सदांच फोडवंत, आमचें जिवीत फोडादीक, आमचें जिवीत रोसरोशीत देवाक मानता तसलें आमी करूंक ताकाच महिमा दिवंक आमचे भितर आसलो हो विस्वास थिराय आनी वाडोय म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. वेदीचे उंड्या सवे सी 40 पान 40 C43 पेज 46. म्हज्या भवमडीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. खनवळ्या बापा ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोणवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाच्या आमच्या भायल्या प्राचिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्यांक फोडादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची काळजां, शुद्ध करूंक आमची मनां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमचे वंडावणे दोमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतले वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाची काळजान आमी गायता.
Puvitr, puvitr, puvitr. Dolbaraco sorbisco tu, sorgani samsar bolla tucia vaipavan. Usorgi tuka soy soy, sorbisprace navieta tuka soy. Usorgi tuka soy soy. बाबा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कॉस्ट मरोन ससूक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नोफियाने दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांची बॉक्सांनी मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलो हे म्हज्या उगडासा करात Powartaco good burgotia, Jesu melo, Jesu ciwonsala. Jesu nowiane talo. बाबा जेजूच्या मोर्ताचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडाण सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावांबरींची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सोर्फकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती खरेंच भागी लाजराच्या जिवितांत लाजरान देवाचेर विस्वास जालो देखून सासणाचें सूख तो भोगूंक पावलो देवाचो उपोट आशिर्वाद ताका फावो जालो ह्या वेळार देवाचेर विस्वास धरून आमी जियेल्या देवाचेर पातयेवन आमच्या जिविताचे पावल आमी मारल्यात आनी देखूनच देवाचें बरेपण देवाचो आशिर्वाद देवाची बेसांवां आमकां फावो जाल्या ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलें प्रार्थन आर्गांच्या मनान बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत
आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायने फुडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितान सहज काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. या राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाय. आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमची सोफी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. क्रिस प्रसाद वेडार आमी गायन गावुया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28 560 आणि 2, D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबळ कशी वसात, म्हजे कुडी रोखतान कशी दादोसायात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबळ कशी वसात, म्हज्या कुडी रोखतान कशी दादोसायात. जेजू जिवीत तुजे, सावनी जिवीत आमचे. 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 मुंडो मोडून वाटात, जिवान भरून वचात, तुमी चुडो जायात, दुसऱ्यांक जिवान भरात. मुंडो मोडून वाटात, जिवान भरून वचात, तुमी चुडो जायात, दुसऱ्यांक जिवान भरात. जेजू जिवीत तुजे, सावनी जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुजे, सावनी जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुजे, सावनी जिवीत आमचे. जेजू जिवीत तुजे, सावनी जिवीत आमचे.
प्रार्थूया. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचो फळ आमचे जिणेंत तो कसो कर आनी बऱ्या कोरण्यांनी तो अदीक थीर जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्यास सर्वपत्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कुशाल जिवीत जिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती खरेंच भागीक. खऱ्यांनीच आपल्या बापाचेर संपूर्ण विस्वास धरून जियेतलो. आपल्या बापाचेर सदांच विस्वासून जियेतलो जेजू ह्या उंड्या रुपान आल्ताराचेर आसा. आपल्या बापाचेर आख्खे आपल्या जिवितान तो पात येवन जियेलो आनी ह्याच पासत बापाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. आपल्या बापाचेर तो पातयेलो देखून ताच्या कोश्टा मरणांतल्यान ताणें हें पुनर्जिवनपण जोडलें आनी हो देवाचो आशिर्वाद ह्या पुनर्जिवनपणांतल्यान ताणें ताका फावो जालो आनी तातूंतल्यान आमकां ताणें मेळून दिलो. खऱ्यांनीच ह्या जेजूचें आख्खें जिवीत आपल्या बापायचेर पात येवन जियेतलें, विस्वासून जियेतलें जिवीत जालें. ह्या वेळार हो जेजू उंड्या रुपान पवित्र संस्कारांत परम संस्कारांतल्यान ह्या आल्ताराचेर आसा. ह्या जेजूचेर आमचो भावार्थ थिरावया. ह्या जेजूचेर आमी आमचो विस्वास दवरया. ह्या जेजूचेर आमी पात येवन जियोया. ह्या जेजूच्या पांयां सरचें आख्खें आमच्या जिविताचें समर्पण करुया आनी तातूंतल्यान हे ताचेर विस्वास धरून जियेतल्या, ताचेर पात येवन जियेतल्या जिविताचो इनाम कसो ताचो आशिर्वाद दुबावा वरेन आमकां फावो जाता. ही जावन आसा ती खात्री. हो जावन आसा ताचेर पात येवन जियेतल्या जिविताचो इनाम आमकां. ह्या वेळार हें सगळें ओळखून घेवन ह्याच जेजूक आमची मान भागावन नमस्कार करुया.